डिस्ट्रिक्टान मडगांवां स्पेशली मडगांवचे आमचे सगळे लिडर आमचे सिनियर लिडर आसात आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट एम के शेख बाब चिराग सावयो बाकीचे मायनॉरिटीचे आमचे सगळे बाब लिंकन आमी सगळे बाकीचे हेर कार्यकर्ते आज आमी एकूच उद्देश घेवन आसा हांगा गोंयांत की नीट पेपर हो जो लीक केला ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीन आनी स्पेशली 100% अकाउंटेबिलिटी गोज टू धर्मेंद्र प्रधान तो HRD मिनिस्टर एज्युकेशन मिनिस्टर जावन आसा. देशभरान 10 वर्सान 152 पेपर लीक जाल्या. 0 कन्विक्शन्स, नॉट इवन 1 सिंगल पर्सन अकाउंटेबल. हांगा तांकां पार्टी फोडपाक हांगा बाकीचे ED CBI सगळे वापर करता पण जे पेपर लीक जातात तेज्या खातीर तांकां एक मनीस सापडना, एक मनीस कन्विक्ट जायना. This is a complete collapse of the situation, law and order, education system. Also, we are also demanding that there has to be a change in the education system because education system आमी लाखांनी भुरगे जे रावतात एका नीट पेपर बी आन्सर करता बाकीचे कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम आन्सर करता only around 10% people actually get the seats. So it is more of a rejection system than a accepting system. So we are demanding की हो complete change in the education system जावपा जाय. आणि ह्या BJPचो काल सुद्दां तेणें मोर्चा केल्लो आमचे काँग्रेस हावसाचेर तांकांच तेंचो विशय खबर ना कित्याक ते आयल्या ते लोकांचे तुमी बायट्स पळयले आसत तांकांच खबर ना. ते म्हणटा म्हारगाय वाडल्या, इलेक्ट्रिसिटी बील वाडला, उदक हे मेळना म्हणून आमी हांगा आज आयल्या. अरे सरकार कोणाचो आनी तुमी प्रोटेस्ट करपाक खंय येता. सो आनी लास्टाक कितें म्हाका दिसता देवाक सुद्दां नाका आशिल्लो हो प्रोटेस्ट जावपाक कित्याक देवाक सुद्दां हे पटना म्हणून तो पावस पडलो आनी ताका छत्रछाया जी दिली ती काँग्रेस पक्षानूच दिली. त्याच्या आमच्याच ऑफिसा सकल रावले ते काँग्रेस पार्टी जिंदाबाद, काँग्रेस पार्टी आता देशभर हे सगळे युवक पेटल्या. त्याने ज्या तरेन दिल्ली आमचे युवकांचेर ते अक्रॉस पार्टी लायन जाले. ते खंयचे एका पक्षाचे नाशिल्ले, ते भारतीय नागरीक युवक आशिल्ले, फ्युचर ऑफ द कंट्री आशिल्ले आनी तेंचेर तुमी अनफॉर्च्युनेटली आमी आर्म फोर्सिसाक खूब रिस्पेक्ट करता बट ज्या तरेन तेंचेर गन सारकी एम केल्ली दॅट वॉज अ व्हेरी डिस्टर्बिंग सायट आनी तेंचेर लाठीचार्ज केलो. हे BJPचे कार्यकर्ते ते सिव्हिल ड्रेसान लाठी घेवन तांकां मारपा लागले. सो वी ऑल्सो हॅव डिमांडेड की सगळे जे केसीस ह्या भुरग्यांचे जाल्या दॅट ऑल्सो शूड बी रोल्ड बॅक अँड दिट्स अ कंप्लीट चेंज. देर हॅज टू बी अ चेंज इन द एज्युकेशन सिस्टम. आर डिमांड्स वील कंटिन्यू. आमी गोंयभर आज प्रोटेस्ट दवरला until our problems are solved, these problems are solved and the future of the students is secured, we will continue fighting for it. Okay. Strongly demand as a party that the children that have died, who have lost their lives, their families should be compensated in whatever best manner that the government can do. This is our strong demand. And sack Dharmendra Pradhan. Sack Dharmendra Pradhan! इस्तीफा दो! इस्तीफा दो! इस्तीफा दो! धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो! Shame! 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 Shame, shame. आझाद मैदाना वयल्यान ती गोंयभर पसरतली. सरकार समज जर आमच्या आयकना, आमच्या भुरग्याचे आयकना, ही क्रांती गोंयभर पसरतली हे आमी सांगतात. 20 तारखेक ह्या घोटाळेबाज सरकाराची देशभर कारस्थाना चालू आसा. देशभर खुबशा मुद्द्यांचेर लोक आज उलयतात. सगळो घोळ चालू आसा आणि आज आमी हांगा जमल्या एका कारणां खातीर. धर्मेंद्र प्रधान जो एज्युकेशन मिनिस्टर राष्ट्राचो ताणें रेजिग्नेशन दिवचें ही फकाणां चालू आसा. 89 टायम्स नीट पेपर लीक जाल्लो आसा. नीट इज नॅशनल एलिजिबिलिटी अँड एंट्रन्स टेस्ट जी पळय नॅशनल एजन्सी आसा, टेस्टिंग एजन्सी, तातूंतल्यान नीट पेपर लीक जातात. आतां हाजें तुमकां हांव कितें सांगता. भुरगीं डिप्रेशनान आसात, सुइसायडल थॉट्स येतात. आवय बापूय रीण काडून दीसभर काम करून भुरग्यांक शिकयतात आनी हो सरकार भुरग्यांच्या फ्युचरा कडेन खेळटा. चिल्ड्रन आर द फ्युचर ऑफ अवर नेशन अशें एक म्हणणें आसा आनी आज हें कितें चल्लां. आनी आज समज जर आमी आज बोवाळ मारतात जाल्यार हे FIR रजिस्टर करतात. आमकां आमच्या भुरग्यांक मारतात, तांकां ह्या पुलिसांच्या व्हॅनीन भितर घालून भितर उडयतात. हें कितें चल्लां. आमी आज आयकुचें ना. आज भुरगीं आज भायर सरल्या. तुमकां जेन झी म्हणटो आज
सरकार दाखयतले, हे सरकाराक कितें ते आज दाखयतले. आमी सगळे हांगा रावल्या. धर्मेंद्र प्रधानान रेजिग्नेशन दिवचे. ही चूक, ही चूक, ही चूक. हे सरकार सारखे करना. भुरग्यांच्या भविष्याकडे खेळ करता. आणि मेन मुद्दो, जेन्ना आमचो लिडर राहुल गांधीजी हो आवाज काडटा, ताणें फक्त एक मागणी केल्ली की पार्लमेंटान हाजे बद्दल एक डिस्कशन जावचे आणि ताजेर तुम्ही हल्लो करतात आणि ताका भितर उडयतात. हे आमी कशेंच सोदचे ना. राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. सावथाक काँग्रेस स्ट्रॉंग आसा, हांगा लोकूच दिसना प्रोटेस्टाक तुमच्या. कितें जालें? ना रे, स्ट्रॉंग आसा रे, लोक खंय पूण दिसना. इतलेच लोक ब्लॉकाक? एक मिनिट हो सावथाचो प्रोटेस्ट न्ही, प्रत्येक ब्लॉकाक हो टास्क दिल्लो आसा. आज सगळ्या ब्लॉकांनी हो प्रोटेस्ट हें करता. 5 वरांचेर नावेली आसा. तेच भाशेन डिफरंट शहरांचे कुडतरी आसात. सो प्रत्येक ब्लॉकाक हो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा त्या ब्लॉकान हो प्रोटेस्ट करचो म्हणून. त्या ब्लॉकान इतलेच लोक? आज त्या ब्लॉकान हो शॉर्ट नोटिसाचेर हो हें केल्लो आहा, कॉल आउट दिल्लो आहा. समजलें? आमकां जाय जाल्यार हेज्या सुबेजूय हाडपाक शकतले. पूण फायनली कितें जाता आशिल्लें, एक्स्ट्रा आतां ऑलरेडी सकाळीं सावन पुलिसांचे फोन येवपाक लागले. कितलो लोक आसतलो, रोड ब्लॉक जातलो आनी कितें जातलें. टियर गॅस सुद्दां हाडलेलो आमकां. ते भाशेन सुद्दां आमच्या भुरग्यांक त्रास करपाक शकतले. सो आमकांय रिस्क घेवपाक नाका, आनी लोकांक त्रासान घालपाक नाका. कित्याक आज हे गव्हर्मेंट चोरां धरपा वचना. जे कोण न्याया खातीर झगडटा, जे कोण न्याया खातीर आवाज उठयता, तांचे फाटी लागता, तांचेर केसी घालता. हांव एक एग्जाम्पल आसा सांगपा म्हळ्यार, SIRच्या टायमार 2 FIR जाले. पयर आमी सोंसड्यार आमी एक्सपोज केलो तो प्लांट, 7.5 कोटीचो प्लांट सामको चलना तो. थिंग आमचेर पुलीस कंप्लेन जाता. आनी पुलिसांक बिजी, कित्याक तांकां दुसरें काम दिल्लो सारकें बरें काम करपा सुवातेर तांकां हे असले टार्गेट करपाच्या कामाक तांकां बिजी दवरता. सो हेजेर आमचो निशेध आसा. पयर आमी रातचे 9 गव्हर्नरान फाटल्या 10 वर्सांत जवळ जवळ 150 खेप नीट एक्झामीचे पेपर लीक जाल्यात. पेपर 4 दिसा आशिल्ले, हाचे पयलींच कांय जाणांक हे पेपर मेळ्ळ्यात आनी तांणी ताजो फायदो घेतला. ह्या खेपे अशेंच जालें, पेपर लीक जाले, कांय जाणांच्या हातांत पडले, ताणें ताजो फायदो घेतलो. पूण तें करचे पयलींच ती एग्जाम कॅन्सल करची पडली. आतां एक प्रश्न उबो जाता की जी संस्था ही एग्जाम घडोवन हाडटा, ताजे जे ऑफिसर्स आसात तांचेर चवकशी जाली ना, तांकां कांय शिक्षाय जाली ना. आनी अशे तरेन ज्या भुरग्यांनी रात दीस त्रास काडून अभ्यास केल्लो, परिक्षेची तयारी केल्ली, तांचेर ह्या लोकांनी अन्याय केलो. हातूंत जायत्या भुरग्यांनी निराश जावन आपलो जीव पसून दिलो. तातूंत गोंयचो एक भुरगो आसा. हाजी ह्या सरकाराक कांयच पर्व ना. कितले जीव जरी गेले जायत, तांकां आपली सत्ता चड म्हत्वाची दिसता. आनी देखून हाजो प्रोटेस्ट करपाक जेन्ना आमचे भुरगे दिल्ली जंतर मंतराचेर एकठांय आयले, तेन्ना ह्या निष्पाप विद्यार्थ्यांचेर ह्या BJP सरकाराच्या पुलिसांनी फक्त लाठीमार केलो ना, तांचेर अत्याचार केले, तांकां मार खावचो पडलो, कितलेशे लोक जखमी जाले. पूण हाजी पर्वा ह्या सरकाराक ना. तांकां इल्लेंय वायट दिसलें ना त्या निष्पाप भुरग्यांचेर अत्याचार करपाक. आनी तांकां तेंको दिवपाक आमचे फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, KC वेणुगोपाल सारकेले लिडर जेन्ना प्रधानमंत्र्याच्या घरा कडेन गेले, तांकां ते अडयले ओके, पूण तांचेरय अत्याचार केले, तांकां उबारून व्हेले, तांकां मारले. ही लोकशाही न्हय. लोकशाहींत आपले विचार व्यक्त करपाचो जण एकल्याक हक्क आसा. तूं सांगता तेंच खरें अशें मानपाची गरज ना. पूण ह्या BJPच्या
काळात जर कोणें जर चूक दाखोवन दिली जायत जाल्यार ते ताका देशद्रोही म्हणटात. चूक दाखोवन दिवपाक जायना ह्या राज्यांत. हें अशेंच चलत आयलां आनी काल पणजे ह्या लोकांनी एक मोर्चा काडलो आनी आमच्या पक्षाच्या ऑफिसा कडेन घेवन आयले. म्हाका दिसता लोकशायेन असो निशेध व्यक्त करपाचो किंवा एक मोर्चा काडपाचो हे पद्दत आसा ती विरोधी पक्षाची जबाबदारी. पण हांगा वेगळेंच घडलें. हांगा सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, सत्ताधारी पक्षाचे तांचे ऑफिस बेरर्स हे सगळे त्या मोर्चान शामील जाले आनी थंय तांणी आमचे जे पळय कितें आमचे विशीं जे शब्द वापरले ते आयकले जाल्यार आमकां लज दिसली. ही लोकशाय न्हय अशें आमी केन्नाच पळोवना. पूण हें काल पणजे घडलें हाजो आमी हांगा जाहीर निशेध करतात. तशेंच आमच्या राहुल गांधीचेर आनी हेर लिडरांचेर जे दिल्ली अत्याचार जाले, भुरग्यांचेर जे अत्याचार जाले ताजोय आमी आज हांगा निशेध करतात. हे अशें फुडें घडचें न्हय हाची जतनाय ह्या सरकारान घेवची. लोकशायेचो आदर राखचो. लोकशायेन जे घटनेन जे आमकां जे हक्क दिल्यात ताजे तुमी पायमल्ली जावपाक दिनाकात, ते नश्ट करनाकात. जण एकल्याक हे आपले विचार व्यक्त करपाचो अधिकार ह्या घटनेन दिल्लो आसा. पण तुमी फक्त कितें म्हणटात, कितेंय जर केलें जाय हिंदू खतरे में है, हाजे शिवाय तांचे कडेन आनी कांय ना. एक काळ आशिल्लो कांय वर्सां पयलीं ह्या देशाचो राष्ट्रपती एक मुस्लीम आशिल्लो, ह्या देशाचो प्रधानमंत्री एक सीख आशिल्लो. तेन्ना हिंदू खतरे में नहीं थे. आज ह्या देशाचो राष्ट्रपती हिंदू आसा, प्रधानमंत्री हिंदू आसा, गृहमंत्री हिंदू आसा, ह्या राज्याचो मुखेलमंत्री हिंदू आसा आनी तरी सुद्दां हिंदू खतरे में है. हे कशें ते तुमी पळयात, हाचेर विचार करात. हांचे कडेन कांय येवजण ना देशाक फुडें व्हरपाची किंवा आमच्या जे जिजंता आसा तांच्या जिवनात कितें उजवाड घालपाची येवजण हांचे कडेन ना. आनी फक्त हिंदू खतरे में म्हणप आनी लोकां मदीं फूट घालून आपूण राज्य करप इतलेंच तांचे कडेन आसा. भुरगे आहा तेंचे लाठीचार्ज केले आनी भुरग्यांक खूब बडयले आनी इवन टियर गॅस सोडले तेंचेर. आनी 21 तारखेक राहुल गांधी ही वेंट विथ अ डेलिगेशन ऑफ MPs, opposition MPs, to meet the Speaker of the House to say let us take up this discussion in the Parliament. आता सध्या monsoon session चालू आसा, but the Speaker he is saying no, we cannot take it up because म्हाका permission ना. आता Speaker of the House is the leader, ताका permission कोणाचें जाय? He doesn't need permission. He can take up any matter whatever he wants. But he said the government is not given permission. Is he responsible to the answerable to the government? No, he's not. He's a leader of the parliament. So he's not. So because Rahul Gandhi did not have an option about the Burgyang Marle and the NEET examination, chalta all this leakage and all, he went along with opposition leaders and his sister, and because like option national, democratic option national, he went in front of the PM's residence and he started protesting there. आणि थंयसून ताका उबारून तांकां सगळ्यांक व्हेले, dragged. Everybody can see the pictures and videos they आसा ते. First time in the history, Indiaचे first time political history अशें जाला की leader of the opposition was dragged on the streets and taken and detained. Thank you. So finally, घडोवन हाडपाक कारण म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा नीट एग्जामिनेशनाचे पेपर लीक जावन कितले भुरग्यांक त्रास जाता आनी एकदां जायना. डिफरंट एग्जामिनेशन ह्या BJPच्या काळान, BJPच्या सरकाराच्या काळान टोटल 152 पेपर लीक जाल्या ऑफ डिफरंट एग्जामिनेशन्स. आनी आज पासून कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार ना. आख्खो देश मागता की एड्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हाणें रेजिग्नेशन दिवचें, नाजाल्यार ताका गव्हर्मेंटान सॅक करचो. पूण ते करनात. कित्याक हेवूय बी शामील आसा हे पेपर लिकान. हो आमचो डायरेक्ट आरोप घायल जाल्यार रॉंग जावचें ना. आनी आमकां अशें दिसता की हेच गव्हर्मेंटूच NDAच्या माध्यमांतल्यान
हे पेपर विकता आणि आपले बीजेपीचे कॉफर्स भरता, बीजेपीचो फंड रेज करता. हो आमचो डायरेक्ट आरोप आसा आणि रॉंग जावपाक शकना. कित्याक आज पासून कित्याक ह्या मिनिस्टर रिजायन जायना हो कित्याक ताका सॅक करना. 25 भुरगे इनोसंट भुरग्याचो जीव गेल्लो आसा सुसायड करून. कित्या खातीर? कित्याक ते आख्खे वर्सभर शिकतात. 18 वरां 24 वरां ते बाबडे शिकतात. कोचिंग क्लासीसां वयता, आपल्या क्लासीसां वयता, घराक येवन परतून शिकता. हार्डली 4-5 वरां तांकां न्हीद मेळटा. आनी इतलो त्रास केले उपरांत जेन्ना एग्जामिनेशनान पेपर लीक जाता तेन्ना एग्जामूच कॅन्सल जाता आनी तेंचे इतलोय जो हें केल्लो तो निर्फळ जाता जो प्रिपरेशन केल्लें तें. आनी त्या खातीर हे भाशेन हें जावपाक पावता. आतां जेन्ना लोक प्रोटेस्ट करता, जेन्ना भुरगीं प्रोटेस्ट करता तांकां पयलीं सद्या मार घालतात. पेंजीम हें केल्लें प्रोटेस्ट केल्लो आमच्या भुरग्यांनी 1000 भुरग्यांचेर FIR घायल्लो आसा. दिल्ली बी कितल्याच भुरग्यांचे FIR घायल्लो आसा. मारला तांकां, रोगत काडल्या तांची. आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन काँग्रेसचो लिडर राहुल गांधी हाकाय बी असो केल्लो आहा. हो निशेध करपा खातीर आमी हांगा जमा जाल्ले. आनी आमचे 3 डिमांड आसा. एक म्हणटा तो इमिजिएटली धर्मेंद्र प्रधान हांणी रिजायन जावचो नाल्यार गव्हर्मेंटान ताका सॅक करचो. दुसरी डिमांड इमिजिएट पार्लिमेंटाक डिस्कशन जावपा जाय ऑन इरेग्युलरिटीज ऑन दीस एग्जामिनेशन. जे फेलियर जे जाल्ले आहा हाजेर पार्लिमेंटान डिस्कशन जावपा जाय ऑन टॉप प्रायोरिटी. आनी थर्ड म्हणलें जाल्यार हे इतले जे FIR आनी भुरग्यांक जे त्रास केल्ले आहा ते FIRs विड्रॉ करपा जाय आनी तेंचेर ज्यो पुलीस केसीस बी घातिल्ले आहा त्यो सगळ्यो विड्रॉ जावपा जाय. हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आहा. एंटायर नेशन काँग्रेस अंडर काँग्रेस बॅनर एंटायर नेशन एंटायर ब्लॉक ऑफ इंडिया हे 3 डिमांड घेवन मुखार सरले आसा. आनी आमी डिमांड करता हे 3 डिमांड इमिजिएटली फुलफील जावपा जाय. हो 20 एरोगन्स हो तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.